नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज म्हजे बरोबर हांव दोन राजकारणी तर म्हणटात, पण अशी म्हजे एक दोन इश्ट आसात जे फाटले 2 दीस तांणी अश्यो सारक्यो फायरी प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतल्यो आनी त्योय बी एकामेकाचेर घेतल्यो की म्हाकाच प्रश्न पडलो की ह्यो गजाली तुगेल्यो स्टुडियो काडून आमच्यांनी थंड करपा जाता जाल्यार पळोवच्यो. आतां ते थंड जातात काय ना हें आमकां फुडल्या एक अर्द वरा भितर कळटलें. म्हजे दोन इश्टांक जेन्ना हांवें सांगलें की हांव ही डिबेट करता म्हण, सो ताणें म्हाका सांगलें की आनीक पेटयत रे काय म्हण. हांवें ना रे बाबा हांव मिटोवपाचो प्रयत्न करता म्हण. आतां तें खरेंच तो जो म्हगे उद्देश आहा तातूंत भितर हांव साध्य जाता काय ना तेंय कळटलें. पण ह्यो दोन व्यक्ती अश्यो की आयच्या राजकारणा भितर जेन्ना आयज कोण खंयचे पक्षां आसा तेंच कळना आनी तो फाल्यां खंयचे पक्षां आसतलो तें तर खबरच आसना. थोडे जाण आपल्याच पक्षांत रावन आपल्याच पक्षाचेर टिका करपाची एक नवीन परंपरा सुरू जाल्या. अशे वेळार ह्यो दोन व्यक्ती अश्यो की म्हाका सद्या तरी हांव मातसो एक हड्ड्यार हात दवरून सांगपाक शकता की हे आपल्या पक्षा कडेन आयडियोलॉजी कडेन प्रामाणीक आसपी मनीस. आनी जेन्ना अशी मनीस राजकारणा भितर खूब कमी आसा आज, ते जेन्ना सारके इतले बिटरली झगडटात तेन्ना म्हाका मातशें गोंयच्या राजकारणा विशीं वायट दिसपाक लागता. ते म्हजे दोन इश्ट जे दोन वेगवेगळ्या पक्षां भितर आसात आनी त्या पक्षांचे सारके खडेगाठ स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पक्षाचे गिरिराज पै वेर्णेकार आणि काँग्रेसीचे सुनीलबाब कवठणकार. दोगी जाणांक येवकार दिता. सुनीलबाब, ऑब्वियसली सुरवात तुजे कडच्यान करता. कित्याक हें तूं मे आतां तें तूं मे उरना, तुमी सामके फारार फार सुरू केला. पळय कितें जालां, म्हाका दिसता विशय सुरू जाल्ले मुद्द्या वयल्यान आनी इतले दीस आमी जेन्ना मुद्दे काडटाले वेगवेगळे, आज गोंयांत भरपूर प्रश्न उद्भवल्या आनी ते प्रश्ना खातीर गोंयचे जनतेक भरपूर त्रास जाता. आनी असो जेन्ना त्रास जाता आनी सरकार जेन्ना कंप्लिटली फेल जाला की हे मुद्द्यांक आनी जे सारके सिरियस जनतेचे विशय आसा तांकां हाताळपाक आनी तांकां सोल्युशन दिवपाक, तशे वेळार म्हाका दिसता एक ऑपोजिशन पार्टी म्हणून आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करता आनी लोकांचे मुखार ते मुद्दे हाडटा, सरकाराचे मुखार वेगवेगळे प्रयत्न करून ते मुद्दे हाडटा आनी ते मुद्द्यांक एक सोल्युशन काडपाक ट्राय करता. जे जाग्याचेर आमकां दिसलें की सरकार चुकला, खंय तरी खंय कमी पडला आनी सरकारान थंय इंटरवीन जावपाक जाय आनी कितें तरी करपाची खरीच गरज आसा, त्या टायमार आमी सजेशनाय दिवपाचें काम केलां. आनी जे टायमार आमकां दिसला की हे सरकाराचे मंत्री थोडे किंवा सरकाराचे ऑफिसर्स स्वता इन्वॉल्व जावन ही बेकायदेशीरपणां करता किंवा बेकायदेशीरपणांक आनी वाव दिता, तशा टायमार आमी टिका करपाच्या वेळार टिकाय केल्या. पण ही टिका करता आसतना आमी मॅक्झिमम प्रयत्न केला की चड पर्सनल कोणाचे हाजेर वचचें न्हय. पण आमी फाटल्या कांय दिसांनी पळयलें की गोंयांत एक जे वातावरण निर्माण जालें तें म्हणल्यार कम्युनल टेन्शनाचें वातावरण. आनी तें वातावरण अशे वेळार निर्माण जालें जे वेळार गोंयांत संपूर्ण जे जनता आसा ती त्रस्त आसा आनी ती सरकाराच्या विरोधान वेगवेगळ्या विशया वयल्यान रस्त्यार देवपाक लागलेली निकती. ती मागीर भुतानीचो प्रोजेक्ट जावं, हिल कटिंगाचो विशय जावं, रस्त्यांचो विशय जावं, भ्रश्टाचाराचो विशय जावं. आनी तो एक जेन्ना इतलो सरकाराचेर प्रेशर येतालो तेन्ना आमी पळयलें की शांत आसलेले गोंयांत, पिसफूल आसलेले गोंयांत, जें गोंय जगभर वळखता फॉर इट इज पीस आनी हें, सडनली एक दूशीत आनी प्रदूशीत एक कम्युनल वातावरण तयार जालें. आनी तें कम्युनल वातावरण जेन्ना तयार जातालें तेन्ना आमी दोन गजाली पयल्यो. एक, थोडे रुलींग पार्टी बीजेपीतले जे लोक आसले, लिडर्स आसले, तांच्यांनी भितर आनी पेट्रोल घालपाचो प्रयत्न केलो. आमकां तांचोय खंय तरी सहभाग दिसलो आनी तें चित्र पळयलें की आपूण मारलेले भशेन करता, तूं रडलेले भशेन कर, हे बीजेपीतले सरकारांतलेच लोक आनी तांचे कार्यकर्ते पळयताले. तर अशें सगळें जेन्ना जातालें तें जावन गोंयकारांनी जेन्ना तांकां तें दाद दिली ना आनी तो सगळो प्रश्न शांत जावपाचे वाटेर पावलो तेन्ना म्हाका दिसलें परत सरकाराच्या विरोधान जें वातावरण आसा तें लोकांक मुखार येतलें, कित्याक लोकांक ते परत प्रश्न सतायतलेच. अशें जाता आसतना बीजेपीन प्रयत्न केलो तो म्हणल्यार पर्सनल अटॅक करपाचो आनी ताजे वयल्यान फुडलें कितें जालां तें सगळें तुमकां खबरूच आसा. ह्या मुद्द्यांचेर पण म्हाका गिरिराज बाब एक मुद्दम विचारचें दिसता. सादो प्रश्न की सुरवात जाल्ली तुमी तांच्या लिडराक कितें तरी म्हळें, ताजे उपरांत तांणी तुमच्या अध्यक्षाक कितें तरी म्हळें आनी अकस्मात मागीर हें तुगेलें सुनील गिरिराजाक कितें तरी म्हणटा, गिरिराज सुनीलाक कितें तरी म्हणटा, इतल्याचेर पावलें. हें मुद्द्या वयल्यान गुद्द्यांचेर कशें पावलें आनी तुमकां हें पाविल्लें जाय आशिल्लें? म्हणजे म्हाका दिसता जेन्ना काल सुनीलाची हांवें प्रेस कॉन्फरन्स पयली, म्हाका एक गजाल ताची शाश्वती जाली किंवा बरें दिसलें की आमी जे मुद्दे काडिल्ले ते सारके काळजाक लागले काँग्रेसीच्या. आनी म्हाका दिसता जे आमी मुद्देसूद म्हणजे ताणें आतां म्हणलें की आमच्या लिडरान कितें तरी म्हणिल्लें, म्हणजे मौत का सौदागर आसूं किंवा नीच असले जेन्ना ज्यो उपमा आसा
घाणेरड्यो त्यो काँग्रेसच्या लिडरांनी जेन्ना नरेंद्रभाईक मोदीक दिल्या तेन्ना तांकां पर्सनल अटॅक याद जायना काय, की फक्त राहुल गांधीक कितें म्हणलें की हो जागो जाता. काल तुमी मुद्दम पळयले जाल्यार म्हाका काही जोक्स दिसले. सुनील परत परत म्हणटालो तांकां रिस्पॉन्ड करपाची आपल्याक गरज ना. 25 मिनटाचे प्रेस कॉन्फरन्स घेतले फक्त एका विशयाचेर आणि बीजेपी कडेन विशय ना म्हणून. बीजेपी कडेन जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतले तेन्ना विशय वॉज व्हेरी क्लियर. जे हरियाणान जे बीजेपीचे जैत जाले आनी म्हाका दिसता काँग्रेसीचे एरोगन्स जे गोंयानूय आमकां खुबदां दिश्टी पडटा ते जेन्ना हरोवन बीजेपी जिखली, म्हाका दिसता ताजेर प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ले. खंय जातीयवाद तांणी करपाचो प्रयत्न केलो आनी तो कसो जनतेन हरयलो. म्हणजे पहलवान, जवान, किसान सगळें करून सुद्दां शेवटाक बीजेपीची 48 सीट्स येवन, म्हणजे जे आज पर्यंत येवं नाशिल्ले, तर खंय तरी एक ओवरवेल्मिंग मॅन्डेट दिलो. आता काल तुम्ही जर पयर जर आमचे प्रेस कॉन्फरन्स पळयत जाल्यार काल सुनिलान ज्या शब्दांचो प्रयोग केला, पेड किंवा मूर्ख असले जर शब्दांचो प्रयोग म्हाका प्रुडंट मिडिया किंवा खंयचीय मिडिया दाखोवंक शकत जाल्यार हांव मानता की आय हॅड मेड अ पर्सनल अटॅक. दुसरें, काल सुनिलान काही गजाली सांगल्यो. म्हणजे एक म्हणजे ताणें सिद्धेशाची लायकी टायर पंक्चर सुद्दां काडपाची ना अशे जे पर्सनल आरोप केले. म्हाका दिसता वायट दिसलें की सुनिलान म्हणलें म्हणून हें. कारण एक म्हणजे काँग्रेसीचो स्पोक्सपर्सन आसतना ज्या पक्षाचेच म्हणजे तो नेपोटिझमाचेर काल उलयतालो, कोणाचो तरी पूत म्हणून तो फुडें सरला अशें ताणें. एक म्हणजे सिद्धेश हो ग्रास रुटांतल्यान वयर आयिल्लो लिडर, तो स्टुडंट सेलांतल्यान युवा मोर्चाचो जनरल सेक्रेटरी जावन पंच, मागीर आतां झेडपी आसा ताज्या मागीर अध्यक्ष जालो, पार्टीचो स्टेट सेक्रेटरी आसा. आनी ज्या पक्षाची अध्यक्ष सोनिया गांधी आशिल्ली तिका कितें खबर आशिल्लें भारता बद्दल, कितें खबर आशिल्लें काँग्रेसा बद्दल. प्रियंका गांधी आसात, राहुल गांधी आसात. आनी दुसरें जोक पळय सुनिलाचो सगळ्याकीन व्हडलो. जेन्ना आमी ताका सांगलें की कोण सिनियर लिडर तुज्या बरोबर बसना, तो बसलो तुलियो बरोबर बसलो, जो एक्स चीफ मिनिस्टराचो जावंय आनी दुसरो तो नायक जाचो बापूय राज्यसभा खासदार आशिल्लो, म्हाका दिसता GPCC प्रेसिडेंट आशिल्लो. इतलेंच न्हय तर तो ताजी आवय लास्ट वीक पर्यंत महिला मोर्चाची अध्यक्ष आशिल्ली. तर हो फॅमिलीशाहीचेर उलयतना अशा लोकांक घेवन बसलो, हें एक म्हाका दिसता हास्यास्पद आसा. मागीर सुनिलान काल म्हजेर काही पर्सनल पर्सनल आमी हाजेर या. म्हाका मुद्दम सुनिला एकच गजाल हाजेर विचारपाक जाय की हरियाणा वेल्यान जे सुरू जाल्लें सुनील, ते पर्सनल कित्याक जालें इतलें. आनी नंबर 1, तुमकां हें पर्सनल जाल्लें आवडटा? पळय, तुमकां हांवें सुरवातीकूच सांगलेल्या प्रमाणे पर्सनल अटॅक्स राजकारणान हे कोणेच करचे न्हय आनी ते कोणें खपोवनूय घेवचे न्हय. सपोज कोण पर्सनल अटॅक करता जाल्यार ताका इक्वल आनी ऑपोजीट रिएक्शनूय आसतलें हें खबर आसपाक जाय. आनी नेपोटिझमा बद्दल जेन्ना गिरीराज उलयला, कालची जर म्हजी प्रेस कॉन्फरन्स परत सारकी पळयत, हांवें म्हणूंक ना की ताजो बापूय, हांवें हें सांगलां की हाजो बापूय केंद्रीय मंत्री आसतना हो पंचायतीक पडलो म्हणून, तोय बी सायकल चलोवपी मनशा कडेन. आनी सायकलीचो ताणें टॅक्स फारीक करूंक ना म्हणून ताका डिस्क्वॉलिफाय केला आनी हो पंच जाला. हांगा नेपोटिझमाचो विशय नासलो. आनी नेपोटिझमाचें जर सांगचें जालें जाल्यार म्हाका दिसता नेपोटिझमाचें एग्जाम्पल गिरीराज बाब 2012 भरपूर दितालो. नेपोटिझमाची तांच्यान व्हडली व्हडली हें मारलेली, थंय होर्डिंग्स मारलेली, पेपराचेर एड्स घालताली. आनी आज तांचे पक्षान जर परिस्थिती ओवरऑल पळयत जाल्यार म्हाका दिसता नेपोटिझम दिसता सगळे कडेन. सो तो आज प्रश्न कितें आसा, आज तांचे कडेन मुद्दे ना जाल्यार त्या खातीर मुद्दे ना जातकूच मागीर ते जशें सिद्धेशान काल सुरवात केली आनी आतां गिरीराज ते जस्टिफाय करपाक ट्राय करता, खंय तरी डायवर्ट करून. तशें जाता तें, ताका आनी कांय हें ना, तथ्य आनी अर्थ कांय नासता मागीर ताका. गिरीराज बाब, एक तुमचेर जे आरोप जाले तुमी ताजेर उलयताले, तुमी सांगात ताजेर, मागीर हांव सुनील बाबा म्हऱ्या वता परत. नाही, म्हाका दिसता तथ्य आनी अर्थ नाशिल्लो काल सुनिलान सांगलें तें. एक म्हणजे सुनिलान काल एक व्हडलें एलिगेशन केलें, कळ्ळें तुका, की जेन्ना मनोहर भाई डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्लो, म्हणजे म्हाका दिसता तेन्ना तो मनोहर भाईच्या अगेन्स्ट चड उलोवं नासतलो, ताजो सोयरोय लागता तो, म्हजो तरी एक बाबा आदरणीय लिडर आनी म्हजो बॉस आशिल्लो. पण मनोहर भाईच्या काळार असल्यो गजाली केन्नाच जाल्ल्योय ना आनी हांवें त्यो तेन्नाय करूं ना, आजूय करूं ना. हांव ताका सिंपल सांगता, जर भाई डिफेन्स मिनिस्टर आसतना हांव खंयच्याय डिफेन्स कंपनीक काम करतालो जाल्यार हांव आज राजकारण सोडटां. जर सुनील तें प्रूव करूंक शकना, सुनील राजकारण सोडटा काय कितें, काय प्रुडंट टीव्हीचेर आज तो जाहीर म्हजो एपॉलॉजी मागता काय कितें. दुसरें, ताणें जें सांगलें की हांव खंयच्या तरी भारत फोर्जाच्या एका कंपनीन आशिल्लो म्हणून. एक म्हणजे हांव भारत फोर्जान 2018 नोव्हेंबरान जॉईन जाल्लो, जेन्ना भाई वॉज नॉट ओन्ली बॅक एज चीफ मिनिस्टर, भाई वॉज इन हीज ऑलरेडी द इलनेस हॅड सेट इन क्वायट अ बीट. दुसरें, हांव 2020 रिजायन जाला बिकॉज आय वॉन्टेड टू बी पॉलिटिकली एक्टीव इन गोवा आनी आय केम बॅक इन 2020. फक्त इतलेंच जालें की आय लॉस्ट माय फादर आनी आय कुड नॉट, म्हणजे तातूंत डिले जालो. पण दॅट इज हाव आय बिकेम एक्टीव इन 2022. बट आज हांव
पयलीं म्हणजे सगळ्या हाच्या पयलीं एक सुनीलाक चॅलेंज दिता, इफ ही कॅन प्रूव की आय वॉज विथ भारत फोर्ज वेन भाई वॉज डिफेन्स मिनिस्टर, हांव आतां लायव्ह टीव्हीचेर राजकारण सोडटा, आनी जर तो प्रूव करूंक शकना जाल्यार तो कितें हाचेर उत्तर दिता तें म्हाका सुनीलान आतां सांगचें. ओके, आमी हाजे घेवया. सुनील, हे पर्सनल आरोप आनी हे खंयच्यान आयले की ते मागीर भारत फॉर्जाचे आसूं, डिफेन्साचे आसूं, ह्यो सगळ्यो गजाली, ह्या गजाल नंबर वन यू रिस्पॉन्ड टू गिरिराज, एंड नंबर टू वाय डीड यू फील द नीड टू गो इन टू दॅट? पळय, नीड टू गो इन टू दॅट म्हळ्यार कितें जालां, जर तांच्यांनी पत्रकार परिशद जी घेतली ताजेर जर तांच्यांनी मुद्देसूद इवन तांच्यांनी तो राजकारणाचो पार्ट जर उलयल्लो की जो ते उलयल्यात की सुनील कवटणकर, अमित पालेकर, विजय सरदेसाय एक जावन अमित पाटकराक काडपाक सोदता, तो सुद्दां एक राजकारणाचो भाग म्हणून जाता. तांच्यांनी स्टार्टूच सुरवात करता आसतना पर्सनल हाजे वयल्यान केली, कित्याक तांकां ह्या दिसांनी आमी वेगवेगळे विशय काडले. स्पेशली तुका दाखयता म्हजे कडेन रिकॉर्ड आसा झेडपीच्या हातून हांवें भरपूर ह्या दिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन्स करतालो, कित्याक फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आसतली एक PWDचो इंजिनियर जाचो हांवें विशयाक हात घाल्लो, जो रिटायर जावन ताका परत ताका सर्विसान ऑन कॉन्ट्रॅक्ट घेतला, आनी तो गव्हर्मेंटाची ऑर्डर येवचे पयलीं तो डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतान जॉयनिंग जाला आनी कंप्लीट बेकायदेशीर रिती कामां केल्या. आनी ताजे जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन्स करताले तेन्ना म्हाका दिसता सिद्धेशाच्या कार्यकाळांतली थोडे कामाचे आमकां गजाली सापडटाल्यो. सो त्यो तांकांय कळ्ळें आसतल्यो आमी खंयच्या पार्टार पावल्या, खंय इन्व्हेस्टिगेशन करता, आनी ताजे वयल्यान ते आयले आनी जो तांच्यांनी पर्सनल अटॅक चडयलो ताज्या खातीर म्हाका दिसलें की पर्सनल अटॅकाक उत्तर पर्सनल अटॅकान दिवपाक जाय. आनी गिरिराज बाबान जशें सांगलें, हांवें म्हाका दिसता काल क्लियरली सांगलां की पयलीं गिरिराज बाब CIAन गेलो आनी थंयच्यान मागीर तो कल्याणी स्ट्रॅटेजीक सिस्टम्सान आयलो, वीच इज अ सबसिडरी ऑफ भारत फॉर्ज, ते बाबा कल्याणीची कंपनी. जाल्यार म्हाका दिसता हातून कांय हांवें चुकीचें कांयच उलोवंक ना. आय हॅव स्टँड बाय वॉट एवर आय हॅव सेड व्हेरी फर्मली. परत ताका हांव प्रश्न विचारता. एक म्हणजे आय वॉज एम्प्लॉयड बाय भारत फोर्ज लिमिटेड, नॉट कल्याणी सिस्टम्स. आय वॉज एसोसिएट वायस प्रेसिडेंट ऑफ चेअरमॅन्स ऑफिस. आय वॉज नॉट पार्ट ऑफ एनी डिफेन्स कंपनी. आणि सुनीलाक एक वेळ कॉर्पोरेटा बद्दल चड म्हायती नासत, बट भारत फोर्जाचो 90% ऑफ द रेव्हेन्यू कम्स फ्रॉम ऑटोमोबाईल कंपोनंट्स, नॉट डिफेन्स. ते म्हणटा आसतना सुनीलाक हांव आतां परत ओपन चॅलेंज दिता, कारण सुनीलाक मरे काल ताणें आमकां तो किरायते दितालो, सुनीलाक जाय माउथ वॉश, कारण ते जे फटी मारतात पळय ताका तो वास येवंक लागला. हांव ताका परत चॅलेंज करता. ताणें काल शब्द वापरलो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट आनी क्वीड प्रोक्यो. भाई डिफेन्स मिनिस्टर आसतना हांव डिफेन्स कंपनीन इनवॉल्ड आशिल्लो. हो ताजो स्टेटमेंट तो विड्रॉ करता काय ना आनी एपॉलॉजी मागता काय ना, जर तो प्रूव करीत हांव आतां राजकारण सोडटा. ही काँग्रेसीची लायकी. काँग्रेस फटिंगपणां करता. आमी काल केल्लो तो पॉलिटिकल अटॅक, पर्सनल अटॅक करपाक जाय आशिल्लो. हांव तुका सांगता, सिद्धेशाक आज जिल्हा पंचायतीची तिकेट आसा, सुनीलाक आज तिकेट मेळना. आज तांचो जो कॅन्डिडेट सुनीलाक डिनाय करून जाका तिकेट दिल्ली तो सांगता मुख्यमंत्री बरें काम करता. बरें, काँग्रेसचो एक लिडर आसा ज्याच्या भावजीक फाटींच करप्शनाचो फोन कॉलान धरिल्लो, तो काँग्रेस लिडर. हांव सुनील म्हणना, पण तो खंयच्या मंत्र्या कडेन पांय धरपाक गेला पळय, आपल्या भावजीक वाचय म्हणून. हांव केन्नाच कोणाक वाचोवपाक भोंवचो नाशिल्लो. ही रियलिटी आसा. जाची कंपनीचे लास्ट 2 वर्सां रिटर्न फायल जावना, ताणें काल म्हज्या NGOचे घाल्ले. सुनीलाचे लास्ट 2 वर्साचे रिटर्न्स फायल ना मरे. म्हाका एकूच परत विचारपाक जाय सुनीलाक, सिन्स ही मेड अ एलिगेशन वेन भाई वॉज प्रेझेंट, आणि भाईचेर ताणें क्वीड प्रोक्यो असो शब्द जेन्ना वापरलो की म्हजेर किंवा भाईचेर हो डायरेक्ट आरोप ताणें केला, जर हांव तो जर प्रूव करूंक शकना, विल ही अपॉलॉजायज? इफ वी कॅन प्रूव, आय एम क्विटिंग रायट नाव. म्हाका गिराज, बिफोर आय गो टू आय वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड. आय विल कम टू यू, ऑब्वियसली आय विल कम टू यू. म्हाका गिरिराज एक तांचो एक आरोप आसा की तुमी पर्सनल गजाल स्टार्ट केली म्हण, तूं ती मान्यच करना. पयलीं म्हणजे आमच्या हाका म्हणजे ताणें काल म्हणलें की काँग्रेसीचेर उलोवपाचो अधिकार भारतीय जनता पार्टीक कित्याक आसा काय म्हणून. हांवें जशें तुमकां सांगलें की आमच्या प्रधानमंत्र्याचेर नीच पासून मौत का सौदागर, पनोती सगळे वापर करून जाल्या काँग्रेसवाल्यांनी. तर खंय तरी अध्यक्षान जर जोकर म्हणलो राहुल गांधीक, जाल्यार इट्स अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स. ही शूड हॅव रिप्लायड विथ आन्सर्स. तो आका हेडमास्टर आनी असल्यो ज्यो नाका त्यो उपाधी दिल्यो, सुरवात तांणी केल्या. सो आणि दुसरे पर्सनल अटॅकान सुद्दां हांव तुका तेंच सांगता, जर सुनीलाक इतली मॅच्युरिटी ना की पॉलिटिकल अटॅक कितें आनी पर्सनल अटॅक कितें, जाल्यार म्हाका दिसता द लायन्स वील गेट ब्लड. हांव परत प्रश्नाचेर येता की टू गीव माय फेअरनेस इन पॉलिटिक्स, हाजेर जर तुमी आरोप उठयता, हांव सांगता हांव राजकारण आज प्रुडंट मिडियाच्या ह्या स्टुडियोन सोडटा, जर ताणें प्रूव केलें की आय वॉज एम्प्लॉयड विथ कल्याणी सिस्टम वेन भाई वॉज द डिफेन्स मिनिस्टर. सुनील, you wanted to respond. Aide of former defense minister getting a senior corporate position in a company which has a subsidiary company which is solely involved in defense project. Is this not a quid pro quo or is this not a conflict of interest? गिरिराजान सांगचें.
नाही, हाऊ डज ना फॉर्मर तू म्हाका सांग मिनिस्टराचो ना 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 तू म्हाका हाचे उत्तर दी तू 2012 तू 2012 तुवें 2012 फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स केलें तुवें 2012 फॅमिली राज्याचेर उलयलो तू 2012 ड्रग्जाचेर उलयलो तू 2012 मायनिंग स्कॅमाचेर उलयलो तू 2012 हॉस्पिटलाच्या सेलाचेर उलयलो म्हणल्यार तू आज जे तुमचे बीजेपीन आमदार आसा तांचेर तू सगळ्यांचेर उलयलो पण त्या परिस्थितीन जे आज तुमचे लोक सगळे तुमच्या सरकारान आसा आनी ताजेर तू कंप्लिटली तांचे बरोबर खानाक खानो लावन आज बसला आनी त्या सरकारान तू आज प्लम पोजिशनां एन्जॉय करता ही तुजी क्रेडिबिलिटी नंबर 1 नंबर 2 तू तेन्ना फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स केलें तू बीजेपीन गेलो पर्रीकर थंयच्यान जेन्ना मनोहर पर्रीकर दिल्ली पावलो तेन्ना तो CIAन पावलो थंयच्यान मनोहर पर्रीकर जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर आसा एंड ड्युरींग दॅट पिरियड ऑर नॅरो पिरियड तू भारत फॉर्जान लागता वीच हॅज अ सबसिडरी कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजीक सिस्टम वीच डील्स इन डिफेन्स इक्विपमेंट्स एंड डिफेन्स सर्विसीस हाजेर तूं कसो उत्तर दितलो तू कसो पावलो थंय सडनली कित्याक म्हणून तुका तांच्यांनी घेतलो आनी बरें तुका 2020 मनोहर भाई वतकूच तुका काडलो कित्याक थंयच्यान हे सांग मरे हाजे उत्तर दी मरे तू भाई 2019 गेला आय रिझाइन इन 2020 अरे बाबा तुका ते सांगता पहिली म्हणजे म्हाका काल काल जेन्ना म्हाका एडिटराकडे फोन केलो सरळ सांगता यू कॅनॉट जस्टिफाय दिस यू कॅनॉट जस्टिफाय दिस आणि तू माझ्या कंपनीचे IT रिटर्न्स काढता तुमचे सेंट्रल गव्हर्नमेंट आसा यू हॅव फुल राईट यू पुट युअर IT प्रोब ऑन मी आय हॅव नॉट फाइल IT रिटर्न नंबर 2 तू सरकारचे उलयता तुझ्या सरकारचे उलयता तुझ्या सरकारचे उलयता तुझे रिटर्न भरूना तुझ्यो कंपनी तमिळनाडू कित्याक रजिस्टर्ड आसा कंपनी तमिळनाडू कित्याक आसा तू सांगता गोंयान सरकार बरें करता तमिळनाडू कित्याक कंपनी गेल्या एक म्हणजे सेक्शन 8 कंपनीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज हे साधे तो एनजीओ नॉट फॉर प्रॉफिट म्हणजे एनजीओ सेक्शन 8 कंपनी म्हणजे एनजीओ दे आर आणि ऑब्वियसली एनजीओ सेक्शन 8 कंपनी आर नॉट फॉर प्रॉफिट एनजीओ करप म्हणून तू सांगतालो मरे एनजीओ करप एक्शन झाल्या तुझ्या पिरियडून सांगितलं मरे बीजेपीचो अरे बीजेपीचो अरे बीजेपीचो स्पोक्सपर्सन एनजीओ चलयता बीजेपीचो स्पोक्सपर्सन तमिळनाडू एनजीओ चलयता सुनील यू मेड अ कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट I was with Kalyani Systems when Bhai was the defense Kalyani minister. Strategic System is a subsidiary of Bharat Forge, yes or no? Statement change करू नका. Kalyani Strategic System is a subsidiary of Bharat Forge, yes or no? तू सांग बरे Kalyani Strategic Bharat Forge ची कंपनी काय ना तुवें सांगले हांव डिफेन्स कंपनीन काम करतालो when Bhai was the defense minister. This was your statement. तुका हांव प्रश्न विचारता तू आज आन्सर दी तू पहिले आज आन्सर कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम उत्तर दी अरे फोटिंग तू एक्सटॉर्शनिस्ट जाला तू एक्सटॉर्शनिस्ट जाला तुका गोंयान बीजेपीचो स्पोक्सपर्सन तमिळनाडू एनजीओ चलयता कोणाचे ब्लॅक मनी उडयता दिस इज रोलिंग ऑफ ब्लॅक मनी दिस इज रोलिंग ऑफ ब्लॅक मनी रोलिंग ऑफ ब्लॅक मनी बावजी गोचोबा हांव भोंवतालो बावजी गोचोबा हांव भोंवतालो रोलिंग ऑफ ब्लॅक मनी घ्या मरे एक्शन आमच्या पार्टीन स्टँड घेतला घ्या एक्शन हू इज स्टॉपिंग फ्रॉम टेकिंग करेक्ट मागो टेक एक्शन युअर गव्हर्नमेंट इज टेक एक्शन हू इज स्टॉपिंग टेक एक्शन सुनील तू तमिळनाडू कित्याक भोंवतालो आमकां दिसलें तू तमिळनाडू कित्याक भोंवतालो तो सांग तू तमिळनाडू कित्याक भोंवतालो अरे गोंयचो बीजेपीचो स्पोक्सपर्सन तमिळनाडू कित्याक भोंवतालो तमिळनाडू तुजें कितें काम एनजीओ तमिळनाडू कित्याक चलयता गोंयान एनजीओ चलय मर तू गोंयान सेक्शन 8 कंपनी घाल मर तू तुका तमिळनाडू कित्याक घालूंक जाय तुका तमिळनाडू कित्याक चलोवपाक जाय Sunil, I'll come to that. Sunil, I'm coming to that. No, Giri. My question is very भाई simple. जर डिफेन्स मिनिस्टर असताना हांव खंयच्या डिफेन्स कंपनीन आशिल्लो हो जो तुजो काल फटिंगपणाचो स्टेटमेंट आसा तो जर तूं प्रूव करूंक शकना जाल्यार काँग्रेसीचे केल्ले प्रत्येक लाय तू भुतानीचे उलयता भुतानीचे हाडला तुझे प्रेसिडेंटान सांगलेले काय ना Sunil, hold on. तुझ्या प्रेसिडेंटान सांगलेले काय ना युअर प्रेसिडेंट नानावडेन सांगलेले भुतानी परमिशन काँग्रेसीन दिल्या म्हणून प्रमोद रीड दिस Sunil, I'll come to you. पळय भुतानीची परमिशन आवाज केला I'll come to you. भुतानी तुझ्या प्रेसिडेंटान सांगला मरे काँग्रेसी स्टेट आमर परमिशन दिल्या म्हणून भुतानी 2023 चे परमिशन 2024 तुझे सांग रे तुझ्या प्रेसिडेंटाचे उलय हे 24 परमिशन 2 फेब्रुवारी 2024 वाचून दाखयता 2009 मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंटान
एनवायरमेंट भुतानीन जमीन केन्ना घेतला रे? भुतानीन जमीन केन्ना घेतला रे? आशिल्ली एमटेक अरे भुतानीन जमीन केन्ना घेतला अरे रे? तुम्ही ताका दिल्या भुतानीन जमीन केन्ना घेतला रे? कन्वर्ट केल्ली जमीन अरे कन्वर्ट तुम्ही आहे पळय प्रमोद सावंतान 1,20,00,000 स्क्वेअर मीटर जमिनीतले फॉरेस्ट काढला. 1,20,00,000 स्क्वेअर मीटर जमिनीतले फॉरेस्ट काढला. फक्त फोटिंगपणा तुमची फोटिंगपणा अरे बाबा तुमची फोटिंगपणा बाहेर येता म्हणून तुम्ही अरे घ्या तुमची फोटिंगपणा बाहेर येता. अजर उलय मरे अजर उलय मरे अजर उलय उत्तर देऊ ना अरे अजर उलय अजर उलय होय रे सांगता होय सांगता तुका सांगता भारत फॉर तू फोटिंग कल्याणी स्ट्रॅटेजिक सिस्टम होणारी. अरे बाबा गिरिराज तुका गिरिराज विशाली वर्णेकर म्हणून सगळं ओळखता. तू असे पुरा बंद कर. तुका बबू मारपाची सवय झाल्या. तू त्या अलेक्स सिकेराक आणि उर्फान मुल्ला भिवय नाका भिवू नका. तू किरचो मारले म्हणून खोटे करे ना. आजेर उलय रे आजेर उलय रे. अरे तुका किती किंमत असा ती खबर असा तुझी किंमत तुझी पगाराची किंमत रे. अरे तू पगाराची किंमत तुझी किंमत खबर असा तुझी किंमत खबर असा तुझी किंमत खबर. तू आजेर उलय तू आजेर उलय रे. हे परमिशन आजेर उलय तानावडेन सांगलेलं ताजेर विचार तानावडेन सांगलेलं ताजेर विचार आजेर उलय कंपनी नाशिल्लो म्हणून तुवें जो आरोप केला गिरी आय मोना व्हेरी वन पॉइंट गिरी आय वन पॉइंट तागेले क्वेश्चना सारकी 1 by 1 या. एक ताजो प्रश्न सादो ताजे रिटर्न्साचेर येता जो तुवें मुद्दो काडलो तो आनी ताजेर मागीर आमी भुतानीचेर या. पयलो तागेलो प्रश्न की तुवें तुजो पॉयंट क्लियर केलो की बाबा ज्या टायमार मनोहरबाब पर्रीकार आशिल्ले त्या टायमार तूं थंय नाशिल्लो. सेकंड पॉयंट जो आसा तो म्हणटा की बाबा गिरिराज जर इतले ताणें आपल्याली कंपनी तामिळनाडू कित्याक रजिस्टर केली काय म्हणून यू प्लीज एक्सप्लेन दॅट वील गो अहेड. पहिली म्हणजे म्हज्यो ज्यो कंपनीज तो म्हणटा दे वेर बेसिकली NGOs विच वेर स्टार्टेड फॉर इंटर कंट्री प्रमोशन. आणि म्हजी जी कंपनी माझ्या फ्रेंडाची आशिल्ली विच आय जॉईंड मच लेटर इन 2015 द कंपनी वॉज ऑलरेडी सेटअप. सो ही सिन्स ही वॉज लिव्हिंग इन चेन्नई अँड ही वॉज द मॅनेजिंग पार्टनर. इट वॉज सेटअप आनी हांव दिल्ली आशिल्लो तेन्ना हांव मदीं दिल्ली आसतना पुणे आसतना आय कुड नॉट हॅव मॅनेज इट फ्रॉम गोवा. सो एक म्हणजे तें दुसरें म्हणजे म्हज्यो कंपनीज ना जाचेर मदींच खंयच्यान तरी 50 लाखाचें इन्कम येता पळय तश्यो म्हज्यो कंपनीज ना. कळ्ळें तुका. दीज आर ऑल NGOs. परत हांव तुका सांगता हांवें जेन्ना भारत फोर्साचेर क्लॅरिफिकेशन दिलें आतां सुनील मे वॉन्ट टू चेंजीस हे. एक म्हणजे हांव नेवऱ्या सारक्या गांवांत शिकून आय हॅव कंप्लिटेड माय मास्टर्स इन बिझनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन मार्केटिंग एंड इन HR इन फ्रॉम पुणे युनिव्हर्सिटी. आय वॉज विथ CII इन पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट ऑल्सो वेर आय वॉज लायझनिंग विथ ऑल MPs ऑन पॉलिसी इश्यूज. वन नेशन वन इलेक्शनाचेर पेपर आमी केल्लो. जेन्ना ट्रेड जाल्यो अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिसीस बाय चायना वी मेड अ representation to the parliamentary committee. That is when I came in contact with a lot of people from Bharat Forge, where Mr. Kalyani said, you should help me with corporate affairs. Okay. I was part of chairman's office. I was not part of the defense company. Okay. But एकूच सांगता तुका फोटिंग म्हणटा तो सुनीलांजी केल्या पळय ताणें काल स्टेटमेंट कितें केला. I was employed by कल्याणी सिस्टम. आता तो म्हणटा सबसिडरी पण ताणें एकूच स्टेटमेंट केला की हांव डिफेन्स कंपनी नाशिल्लो वेन भाई वॉज डिफेन्स मिनिस्टर. ही फोटिंग बाणा जस्ट लायक सुनील सुनील दोन्ही मुद्द्यांचे उलय. दोन मुद्दे. पयलो मुद्दो ताणें तुवें ताजे कंपनी वयर काडल्यो ताणें तुजी कंपनी वयर काडल्यो तुवें रिटर्न्सूच फायल केले ना म्हणून 2 वर्सां. रिस्पॉन्ड टू दॅट वॉट इज द थिंग अँड देन वील गो टू अ लार्जर वायडर इश्यू. या पळय रिटर्न्स फायल केला कंपनीन म्हज्या काय ना इज पार्ट ऑफ माय बिझनस. आणि इफ आय हॅव नॉट फायल्ड अ रिटर्न्स मे बी फॉर दीस फायनान्शियल इयर देन देर वील बी अ पेनल्टी इफ देर इज सम इलिगॅलिटी. हांचे सरकार आसा हांगा आसा सेंटराक म्हाका भितर उडया म्हजी कंपनी ब्लॅकलिस्ट करा. सोमतीत कोणें तुमकां स्टॉप केला करपाक. माय कंपनी इज नॉट इनवॉल्ड इन एनी इलिगल थिंग्स. नंबर 2 यू वर पार्ट. आतां तुवें म्हाका सांगून आनी बरें जालें आय दॅट कल्याणी स्ट्रॅटेजिक सिस्टम्साच्या जाग्यार यू आर पार्ट इन देअर पेरंट कंपनी दॅट इज भारत फॉर्ज which owns that Kalyani strategic system, which deals in defense equipment. अरे डिफेन्स मिनिस्टराचो एड, what you yourself say that aid to मनोहर पर्रीकर, डिफेन्स मिनिस्टराचो एड एक डिफेन्स सर्विसीस आनी प्रोडक्ट सप्लाय करपी कंपनीन सिनियर कॉर्पोरेट पोझिशनाचेर वता. इज दिस नॉट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्विड प्रो क्वो? ओके, कितें उलयता तूं? आनी नंबर 2 ना म्हाका लेट मी फिनिश हांव तुका डिस्टर्ब करता. लेट मी फिनिश. नंबर 2 तुवें हांगा आपूण दिल्ली आसलो आनी पुणे आसलो आपले बिझनस करपाक. अरे तूं दिल्ली आनी पुणे आसलो
गोंयान तुमचें सरकार असलें मरे दिल्लीच्यान गोंय लागीं काय दिल्लीच्यान तमिळनाडू लागीं तुका तमिळनाडू एनजीओ रे कित्याक घालूंक जाय असले गोंयान एनजीओ घालपाचें मरे ओके ओके गोंयान असल्यार कळटा म्हजी तमिळनाडू कंपनी ना म्हजी एनजीओ ना तमिळनाडू सुनील यू मेड युअर पॉइंट आणि स्पोक्स पर्सनाक पार्टीचे एनजीओ कसले लागता सुनील यू ते पयलीं सांग मरे सुनील यू मेड युअर पॉइंट आमकां लागना मरे तूच सांगतालो मरे लेट मी आस्क यू टू स्पेसिफिक थिंग्स. नंबर वन ज्या सुनीलान म्हळात तें की यू रिस्पॉन्ड टू दॅट नो प्रॉब्लेम. दुसरें सुनील सुरवातीसान आरोप करता की देर इज अ वायडर डिससॅटिस्फॅक्शन विथ द गव्हर्नमेंट आणि ते कॅमुफ्लाज करपा खातीर ह्यो गजाली चल्ल्या म्हण. रिस्पॉन्ड टू बोथ. पहिली म्हणजे हांव ताका ताणें जें उत्तर दिलां हय. पळय एक म्हणजे ताका कशें आसा सुनीलाचे एक्चुअल सोर्स ऑफ इन्कम कितें म्हाका दिसता काँग्रेसीन इट इज अ बिगस्ट सिक्रेट. ना तुमच्या सरकारा अरे म्हजो सोर्स ऑफ इन्कम काढा मरे अरे गो फॉर माय सोर्स ऑफ इन्कम टेक एक्शन ऑन मी सुनील डोंट इफ आय डोंट हैव अ सोर्स ऑफ Sunil, I'll give you इन्कम time अरे to बाबा respond. इफ आय डोंट हैव अ सोर्स ऑफ इन्कम यू हैव फुल राइट ऐक रे बाबा, आई विल शो माय एसेट्स एंड माय सोर्स ऑफ इन्कम सुनील आय विल अलाव यू टू रिस्पॉन्ड. या गिरी कंप्लीट. कळ्ळें तुका एक म्हणजे ताका म्हाका दिसता हाव ही मे नॉट नो हाव Yeah. कॉर्पोरेट फंक्शन Yes, गिरी. बट कॉर्पोरेटान पास्ट एक्सपिरियन्स जेन्ना विचारता यू युजली म्हणजे फाल्यां जर कोण एका कोकाकोलान हें आसा तो पेप्सीन वचपाक इज मच इजियर सिन्स आय हॅड ऑफ hardcore public policy in CII coupled with defense. That is how I went to Okay. there. On Bharat Forge, my work was largely for chairman where I was advising him on corporate affairs. Okay. कळ्ळें तुका दुसरें Yes. आनी आयक दुसरें म्हणजे तो आतां जें ताणें ते भुतानी जे म्हणलें पळय एक म्हणजे भुताणेक पयर एक कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट केलो म्हणजे ते कशे फटी मारून आपली फेल्युअर्स लिपयता पळय. Okay. भुतानी Give me point. परमिशन Yes. दिलें We will make your point, म्हणून yeah. हे कोणें सांगलें पयलीं वेन्झी वेगसानूच सांगलां. दुसरें हांवें जो तुमकां डॉक्युमेंट दाखयलो आतां कशें आसा तो ही इज युजींग अ टेक्निकॅलिटी एमटेक डेव्हलपर्स म्हणटा पळय ताजो प्लॉट काय ताज्या मागीर कितले ओनर चेंज जाल्या खबर ना दॅट इज द सेम प्रॉपर्टी दॅट हॅज बीन बॉट बाय भुतानी. आणि भुतानीचो तुमकां आनीक इंटरेस्टिंग सांगता काल जो सुनीलाक पुळको आयलो पळय भुतानीचो की आमी तो सीएमा बरोबर फोटो घालना भुतानीचो मेन फायनान्सर तांच्या खंयच्या प्रदेश कमिटीचो अध्यक्ष आसा पळय ते म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी आमीच डिस्कस करता. आतां कोण मरे? आनी बोवाळ करचो थोड्या दिसांनी कित्याक करता? कळ्ळें तुका नाही सुनील तुझ्या भशेन सुनील आय कम टू यू. ओके सुनील रिस्पॉन्ड टू दॅट. पळय एक म्हणल्यार तूं वेन्झीचो स्टेटमेंट हांगा हाडपाची गरज ना कित्याक हांगा काँग्रेस आनी बीजेपी बसल्या हांगा आम आदमी पार्टी ना. नंबर 2 तुजो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचो क्लियर स्टेटमेंट आसा भुतानीक परमिशन ती 7 आनी 9 दिल्ली रे म्हणून. भुतानीन जमीन घेतल्या जुलय 2023 भुतानीक डेव्हलपमेंटल परमिशन दिला 2 फेब्रुवारी 2024. तुका जर वाचपाक येता जाल्यार हें वाच इंग्लिशीन आसा तें. आनी हें ओपन जावपाक सगळें कारण कितें हें भुतानी फुतानी आनी सगळी प्रोजेक्ट आनी सडनली गोंयान इतले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट कित्याक येवपाक लागले. हाजेरूय दाखय फोकस कर घे वाच. अग्रीड आणि हांवें घाल्या ते सोशल मिडिया दिस इज ऑन माय प्लॅटफॉर्म. राव रे एक मिनिट राव रे. आणि लिस्ट ऑफ सर्वे नंबर्स लिस्ट ऑफ सर्वे नंबर्स नॉट qualifying private forest criteria reviewed by the review committee meeting held on 10/6/21 म्हणजे जेन्ना 2021 प्रमोद सावंत फॉरेस्ट मिनिस्टर असलो जो आज चीफ मिनिस्टर हा ताणे एक रिव्ह्यू कमिटी केली रिव्ह्यू आणि रिव्हर्स. ती रिव्ह्यू कमिटीन 1,20,00,000 स्क्वेअर मीटर जमीन 1,20,00,000 स्क्वेअर मीटर जमिनीतली प्रायव्हेट फॉरेस्टा काढली 271 नंबरातली टोटल प्रायव्हेट फॉरेस्टा काढली म्हणून सडनली सगळ्याक मेगा प्रोजेक्ट येवपाक लागले. आणि तो पयर सांगता की आपल्याक इतिहास याद दवरतलो की आपण गोयची ग्रीनरी प्रिझर्व केली. खंयच ग्रीनरी दिसना काबार जाल्लें दिसता. हिस्ट्री विल रिमेंबर हिम एज अ पर्सन हू डिस्ट्रॉयड गोवा. नंबर ना लेट मी फिनिश. आय फील बॅड दॅट गिरिराज वेन ही इन 2012 he was convener for Friends of Good Governance, but as today he has become spokesperson and advocate for bad governance. Okay. The BJP bad governance party आले. Sunil, you made your point. गिरी फायनल रिस्पॉन्ड टू दॅट. तांचे म्हणणें इतलेंच आसा की ह्या सगळे मेजर इशू कडच्यान दीस इज अ डायव्हर्शन टॅक्टीक. एक म्हणजे तुका हांवें सांगलां आतां हरियाणाचेर जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला वी मियरली रिस्पॉन्डेड टू द
तांचे जे हरियाणा ताजे जे तांणी मागीर जलेबी आतां पळय आमी फक्त जलेब्यो खाल्ल्यो मरे, हांकां मिरची कित्याक लागली? आमी किरायते दुसरे दिले. जिलेबी आनी मिरचीचे अरे, किरायते आमी दिले माउथवॉश तुमकां. घेया Hold on. आनी Yeah. आजूत घेया. Yeah. कळ्ळें तुका? सुनील, Okay. मातशी दिला ते पळय आजूत, आयक, आयक. आयकलां. सुनील होल्ड ऑन, सुनील एज होल्ड फार ऑन. एज ताणें जे भुतानीचेर सांगलां आनी प्रायवेट फॉरेस्टाचेर एक म्हणजे इफ इट वॉज अ प्रायवेट फॉरेस्ट ओरिजिनली इट सेल्फ जाल्यार हांव ताका विचारतां 8 डिसेंबर 2009 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड क्लियर आनी एनवायरमेंट क्लियरन्स त्या प्लॉटाक कसो दिल्लो. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ताणें 8 ऑगस्ट 2008 ताका CRZ परमिशन नाका म्हणून कशें सांगिल्लें आनी 20 जुलय 2007 ताका कन्वर्जन सनद कशें दिल्लें आनी हाजें म्हाका दिसता उत्तर सुनिलान दिवपाक जाय, कारण हें काँग्रेस. आतां जालां कशें, तेन्ना रिव्ह्यू कमिटी आशिल्ली पळय, ताजे तेन्ना फॉरेस्ट मिनिस्टर CM आशिल्लो खरें, बट तातूंत पयलीं ताजो काँग्रेसमॅन एट हार्ट विजय सरदेसायूय आशिल्लो. आतां तो जे कन्वर्जनाचेर उलयता, विजय सरदेसायाचेर तो ओग्गी आसा. पयर एका NGOन हें घेतलां. दुसरें तो जेन्ना उलयता पळय तेन्ना तांणी आवेर्तान फुर्तादोक भायर काडलो काय, की बाबा तांणी हें केलें ते सिलेक्टिवली विशय घेता. आनी तिसरो तशें न्हय, ताणें एक्टिविस्ट न्हय हांवें तुका Giri, as I mentioned, both the documents that you are showing are genuine. There is nothing not genuine what you are showing. हा फायनल हाजेर इतल्याचें आतां सुनील जाचेर हांवें सुरवात केल्ली की आमची फायनली आमच्या राजकारणा भितर बिटरनेस येवपा जायना, मुद्द्यांचेर चर्चा जावपा जाय, पॉलिसींचेर चर्चा जावपा जाय, वाद जावपाक शकता, तुगेली मनां तुटपाक जायना. आज गिरिराज आनी सुनिला मदीं जें जालां तातूंतल्यान बिटरनेस आयला आनी हो बिटरनेस ह्या स्टुडियो भितर सोडून आमी भायर वचचे हाका म्हणटा सुनील. पळय कितें आसा, बिटरनेसाचो हांगा प्रश्न ना, हांगा प्रश्न मुद्द्याचोच. हांव परत सांगता आनी हांव ताजेर फॉर्म आसा. फाल्यां जर गिरिराजाक दिसता की म्हजी जी कंपनी आसा विच इज सोर्स ऑफ माय इनकम अलॉंग विथ अदर सोर्सीस ऑफ माय इनकम विच आर ऑल लेजिटिमेट सोर्सीस, आय एम फ्री आनी इट इज देअर गव्हर्मेंट. हांव चॅलेंज करता, म्हज्या फाटल्यान ED लाय, म्हजी कंपनी सीज कर, सगळे बँक अकाउंट फ्रीज कर आनी इन्वेस्टिगेट. दॅट्स इट. बिटरनेस I don't believe in below the belt politics. Okay. Simple. But if there is a below the belt politics, the response will be double than that. ओके गिरिराज, हे बिटरनेस ह्या स्टुडियोक सोडून भायर वचया काय हो बिटरनेस परत भायर वचपाचो जे आमचे गोंयकारांच्या स्वभावा भितर खंय बसना? नाही, म्हाका दिसता दिस इज नॉट द मोस्ट बिटर डिबेट वी हॅव हॅड. No, this is आणि not आय a थिंक bitter दिस इज debate, but this सुनील is विल a- एग्री. this is the most personal debate we have had. नाही नाही, पर्सनल म्हाका दिसता जशें हांवें म्हणलें की वॉट आय डीड वॉज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल पर्सनल जालें. पण म्हाका दिसता सुनील आनी हांव जेन्ना भायर वतले फक्त आमचो रील करूं नाका, कारण आमी भायर पडना बरोबर म्हाका दिसता एक वेळ हांसतले. हय. सो इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां की आतां पर्सनल अटॅक जे जाले ते जाल्या. हांव परत सांगता, आमी मुद्दे घेवया, लढुया आणि मागीर आमी जशें ताणें आतां भुतानीचेर सांगलें आनी हांवें उत्तर दिलें. Absolutely. म्हाका तेच आमी जाय. अशेंच करुया. म्हाका गोंयकारां मुखार तशें एक न्हय, सुरवात- हे बाबतींत हांवूय अग्री सुरवात करता आनी जाल्या एकूच- आसत एंड आमी आनी- आज करुया. पॉझिटिव्ह करूया. आणि Yes. एकूच तोय रिक्वेस्ट करता की मुद्द्याचेर प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीनी झगडूंक जाय, कित्याक निमाणे गोंय व्हरपाक जायना. फाल्यां 100% काँग्रेस हल्ल्यार जाता, Absolutely. BJP हल्ल्यार जाता, म्हाका- गोंय व्हरपाक जायना. म्हाका एक गजाल- गोंयकारां मदीं फूट घालुया नाका. म्हाका एक गजाल सामकी एकच म्हाका बरी दिसता, जे मनां आसा ते आमी सगळे हांगा उलयले आनी फायनली म्हाका लास्ट दोगी जाणांच्या तोंडाचेर हांसो पळोवन हांव धादोशी जालो एकाच कारणा खातीर, कारण हे बिटरनेस तुगेल्या ह्या स्टुडियोंतल्यान भायर वचचें न्ही अशें म्हाका प्रामाणीकपणान दिसता. आज मेरेन ह्या स्टुडियो भितर खूब बिटर डिबेट्स आमी पळयल्यात आनी तो बिटरनेस आमी हांगाच सोंपोवन भायर गेल्यात, कारण आमी गोंयकार. आनी फायनली म्हाका एक गजाल मनांतल्यान खबर आसा की गिरिराज आसूं किंवा सुनील आसूं, तांचे काळजां भितर गोंय आसा आनी जाचे काळजां भितर गोंय आसता तो मनीस बिटर आसपाक शकना, तो बिटरनेस घेवन फुडें वचपाक शकना. हांव ह्या पॉझिटिव्ह नोटाचेर हांगा थांबता. सगळ्यांत लास्ट हांवें खरें म्हळ्यार पयलीं मानपाचें, हांव गिरिराज बाब आनी सुनील बाबाचे उपकार इतल्याच खातीर मानता की जें वातावरण आशिल्लें, जी गरमी आशिल्ली, जी हीट आशिल्ली, त्या हिटा भितर सुद्दां तुमी तुका safe दवरलो. विनवणेक मान तेचं मोठी सारकें हय. आय एम सेफली गोईंग आउट, इज अ बिग अचिवमेंट कळ्ळें. बट तुमी म्हज्या विनवणेक मान दिलो आनी स्टुडियो भितर आयले आनी आपली मनां काळजां उक्ती केली आनी हो कडवटपणा दवरनासतना आमी आज ही डिबेट हांगा सोंपयतात. परत एक फावट गिरिराज बाब, सुनील बाब, थँक्स अ लॉट. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार. मॅडम,
सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्याच पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.